हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज गोंयांत कितें ताज्यो घडामोडी घडल्या त्याच बरोबर आयज आयतार ग्रामसभा जाली। खंयच्या ग्रामसभेत विशय तापले आनी खंयच्यो न्यूज आमच्या सब एडिटरांनी केला हाचो नियाळ आमी घेवया। सगळ्यात पयलीं या सुशांता कडेन। सुशांतान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। दूधसागर पर्यटनाचो विशय फाटले कितलेशेच दीस चालू आसा आणि आयज हो विशय जवळ जवळ सोंपिल्लो आसा। काल जे दूधसागर टूर ऑपरेटर्स आशिल्ले ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सांखळे येवन मेळ्ळे आणि ते उपरांत मुख्यमंत्र्यान कांय तांकां पर्याय सुचयले आणि तांकां हे तांचें आंदोलन तांच्यांनी सुरू केल्लें कालच्यानूच ते तांकां फाटीं घेवपाक लायले। एक तर जो कावंटर आसा GTTCचो तो 1 म्हयनो सुरू उरतलो, पूण जे 200 रुपया अतिरिक्त वाडयल्ले ते 200 रुपया आतां जे कमी केल्ले आसात आणि आनीकय कांय पर्याय मुख्यमंत्र्यान तांकां सुचयल्ले आसा। एक म्हटल्यार तांचो GSTचो विशय जाग्यार घालपाचो आणि दुसरो म्हटल्यार इन्कम टॅक्साचो जो विशय आसा तो सुटावो केल्या उपरांत 1 म्हयन्याचो वेळ दिला तांकां की हे 2 विशय तुमचे सुटावे करा। ते उपरांत जी GTTCची वेबसायट आसा ती तुमचेच कडेन हाताळपाक दितले अशें मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें। ते उपरांत तांच्यांनी आंदोलन हे फाटीं घेतिल्लें आसा आणि आयज जेन्ना दूधसागर पर्यटन हंगामाक कालच्यान सुरवात जाली, पूण काल आंदोलन केल्ल्या कारणान कालचो दीस असोच गेल्लो, पूण आयच्यान जो दूधसागर पर्यटन हंगामाक वेवस्थीतपणान सुरवात जाल्ली आसात आणि आयज मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट कुळ्या येयल्ले आसात। ही एक म्हत्वाची अपडेट आसली। दुसरी एक अपडेट येता ती केळशीची ग्रामसभा। केळशी ह्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें की आशिश नेहरान दर्यादेगे लागीं एक प्रॉपर्टी विकती घेतल्या आणि थंय NDZ म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोनांत ताणें खंय रस्त्याचें काम हातींत घेतिल्लें, ताका विरोध जाल्लो। आमदारान थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो। उपरांत जो सरपंच आहा डिक्सन वाज तेका धारेर धरिल्लो की तुवेंनच तांकां परमिशन दिल्या म्हणून। पूण आयज जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना ग्रामसभेत डिक्सन वाजान सांगलें की पंचायतीचो हातून कसलोच रोल ना, पंचायतीन ताका कसलीच परवानगी दिवंक ना। पंचायतीच्या परवानगे बगर ताणें हे जे रस्त्याचें काम आहा ते हातींत घेतिल्ले आसात। हे विशीं जी ताणें डिक्सन वाजान खंय जी दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण ऑथॉरिटी आसा तांकां पत्र बरयलें आसा आणि हे पत्राचेर तांच्यांनी आतां कितें ती योग्य कारवाय करची अशे तरेची मागणी तांणी केल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती रायबंदरच्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून रायबंदरचो रस्तो अक्षरशः फोडून दवरिल्लो आणि लोकांक येवच वच करपाक त्रास जाताले, पूण कालच्यान ह्या रस्त्याचें काम हातींत घेतिल्ले आसात। आतां एक्सपोजिशन सुवाळो आसा आणि त्यान पयलीं हो रस्तो करचो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली आणि ह्या रस्त्याचें काम आतां बेगीनच पुराय जातलें। सविस्तर 3 बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। तर 3 अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। एक म्हटल्यार दूधसागर टूर ऑपरेटर्स जे आशिल्ले जीप टूर ऑपरेटर त्यांचे प्रश्न जे आसा ते सुटावे जाल्लेले आसा। तांकां GTTCचो कावंटर दिलेलो आसा आणि आतां तांचो जीप टूर ऑपरेटर जो 2 ऑक्टोबराक सुरू जावपाचे आशिल्ले 1 म्हयन्या उपरांत आयज जेन्ना ते सुरू जाले तेन्ना भरगोस्त अशी थंय गर्दी आयज पळोवपाक मेळ्ळी। एक तर आयतारूय आशिल्लो आयज आणि केळशीचो जो विशय आशिल्लो आशिश नेहरा प्रॉपर्टीचो तो त्या ग्रामसभेत वयर सरलो। डिक्सन वाजान म्हटलें सरपंचान की हितून खंयचोच पंचायतीचो रोल ना म्हणून। आणि आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आयची जी ग्रामसभा जी शेल्डेची ग्रामसभा ती बरीच तापलेली आसा। तितून तेंच्यांनी 3 मुद्दे मांडले। म्हणजे जे अतिक्रमण चल्ला ते शेल्डे वाठारांत, तशेंच बेकायदेशीर दोंगर कापणी सुरू आणि तिसरो जो मुद्दा म्हणजे पंचायतीची जी ऑडिट आहा पळय ती आजून जावंक ना। जी ऑडिट कितलेशेच वर्सां जाली जावंक नाशिल्ल्यान थळव्यांनी ते प्रश्न विचारले। हेजेर सरपंचा कडेन कांयच जावप ना। तशें तेंच्यांनी मागणी केल्या की दोंगर कापण्यांचे हे जे विशय
ते बेगोबेग सुटावे करचे अशें सांगलां आनी उपरांत सरपंचान सांगलां आपूण हेतून सकयल चवकशी करून ती कारवाय करतली म्हणून. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती आतां गोंयांत जे अपघात आसा ते वाडतच आसा, कमी जावपाचें नांव घेना. दिवचले अपघात जालो कार आनी दुचाकी मदीं, हितून सुदैवान तो तरणाटो वाचलो नशिबान. आनी ही जी बातमी आसा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर शेल्डेची ग्रामसभा जी आसा ती थंय ऑडिट जावंक ना म्हणटा आपली. त्याच बरोबर बेकायदेशीर दोंगर कापणी अशे साबार प्रश्न शेल्डेच्या ग्रामसभेत आयज उपस्थित जाले. आतां फुडें या दिप्ती कडेन. आदिवासी कल्याण संचालनालया वतीन नवी दिल्लीत जो पळय 2025 26 जानेवारीक जो रिपब्लीक जी परेड जावपाची आसा ताज्या खातीर खासा करून ST कम्युनिटींतले 2 प्रतिनिधीं खातीर अर्ज मागयल्ले आसा. एक दादलो आनी बायल अशे ह्या कम्युनिटींतले स्पेशली जे लोक आसात 60 वर्सां सकयले पिरायेचे ते हे अर्ज करूंक शकतात. आनी हे जे नॉमिनेशन्स आसा ते 10 नोव्हेंबर पयलीं तांणी दिवपाक जाय खात्यान. तशेंच ह्या संदर्भात जे दोगा जाणांची जी निवड जातली तांकां नवी दिल्लीत रावपा खातीर 22 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी ह्या मजगतीन रावपा खातीर जो खर्च आसतलो किंवा जेवणा खाणाची जी सोय आसतली तो सगळो खर्च गोंय सरकार करतले. तर इत्सुकांनी मुजरत अर्ज करचे. तशेंच 2029 ते 30 मेरेन देश संरक्षण निर्यात 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावोवपाची जी मोख आसा, आमची मोख आसा अशें विधान जे आसा ते संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केल्लें आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार उत्तराखंडात जे नामनेच्या 12 लिंगांतले एक जे आसा केदारनाथ धाम तांचे पर्यटन हंगामाचे जे पोर्टल आसा ते आयज सकाळी थंय एक व्हडलो सुवाळो जाल्लो. सकाळचे 8:30 वरांचेर लोकांच्या उपस्थितीत ते पोर्टल जे आसा ते बंद जाल्ले. दर वर्साक साबार लोक इत्सूक जे आसात ते हे केदारनाथात वचून ते दर्शन घेतात. तर ह्यो सगळ्यो तशेंच आनीकूय तुमकां म्हत्वाच्यो देशभरांतल्यो ज्यो बातम्यो आसा ते टॉप 25 पळोवपाक मेळटल्यो. तर दिप्तीन टॉप 25तल्यो नॅशनल बातम्यो ज्यो कितें आसतल्यो त्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां फुडें आमी या गौरेश रिपोर्टर आमकां कितें बातमी सांगता ते आयकुया. पणजे फीश मार्केट जें आशिल्लें तें फीश मार्केट खूब तेजी बिल्डींग स्ट्रक्चर जें आशिल्लें वीक आशिल्लें म्हणून ऑक्टोबराच्या एंडाक CCPन जे फीश वेंडर आशिल्ले तांकां भायर एक बेश्टी टेम्पररी शेड घालून दिल्ले आनी ते सगळे फीश वेंडर सगळे भायर बसताले. आनीक ताका लागून फाटले 1 म्हयन्यान तांकां तेणी सांगलेलें की तांकां परत दुसरी जाग्यार तांकां खंय तरी शिफ्ट करतले आनी परमनंट जागा दितले म्हणून. पूण 1 म्हयनो जावन गेलो आनीक हें जें आसा ते पणजे फीश मार्केटांचे जे वेंडर्स आसात त्या वेंडर्सांक ते टेम्पररी शेडान थंय रावचें पडटा. आनी हेका लागून अशे वेंडर्सांकूच न्हू आनीक जे थंय नुस्तें घेवपाक येतात तांकां सुद्दां खुबसो त्रास तांकां सहन करचो पडटा. आनीक मेन म्हटल्यार थंयचे जे हायजीन आसा तें हायजीन निवळ उरना आनीक ताका लागून खुबशे अशे तांकां उदकाची सोय सारकी ना थंय. मागीर जे कस्टमर्स येतात त्या कस्टमर्सांक लागून सुद्दां जे पार्किंग फेसिलिटी आसा ती सारकी ना आनीक तांकां गाडी सुद्दां खुबश्यो अश्यो रस्त्यार दवरून रस्तो ब्लॉक जाता. तर ही बातमी पुराय बातमी जी आसा ती तुमकां आयज सांजे 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर पणजे जो नुस्त्याचो बाजार आसा ती गौरेशान आमकां बातमी सांगली की तांकां वेगळ्या जाग्याचेर शिफ्ट केलेले आसा. जी आदली बिल्डींग आसलेली ती मोडल्या पूण पयलीं थंय मातशी डेली नुस्त्याचो जो वास आसता ते वचपा खातीर ते उदक घालून ते साफ सफाई करताले. पूण आतां थंय उदकाची सोय ना आनी पयलीं सुद्दां थंय उदक नाशिल्लें अशें ते नुस्तेकारांनी सांगलां. थंयच्या एका बांयचें उदक हाडून ते लीप करताले. मात आतां तांच्यांनी नळ दिवचो, फुडल्या मार्केटांत तांकां नळ मेळटलो अशी तांच्यांनी मागणी केलेली आसा. आनी बेगींतल्या बेगीन अशी स्वच्छता तांकां नीट करून दिवची अशी त्या नुस्तेकारांनी मागणी केलेली आसा. दुसरी म्हणजे कारापूर सरवण ह्या ग्रामसभेत खूब उणो असो प्रतिसाद लाभलो. आनी त्याच बरोबर बेकायदा प्लॉट वेवस्थापन आनी बांदकाम आसा तेचे जे पयशे आसा किंवा तो जो वेवहार आसा तो जर भायल्या भायर जाता काय पंचायती तितून कांयच आस्पाव घेयनाका अशे साबार प्रश्न जे आसा ते थंयच्या एका ग्रामस्थान तेणी उपस्थित केले. त्याच बरोबर 4 पंच वांगड्यांची ह्या ग्रामसभेक उपस्थिती नाशिल्ली. मागीर मये केळबाय वाड्या वयली अजून एक बातमी आसा ती म्हटल्यार थंय हॉट मिक्सिंग करपाक थळाव्यांनी विरोध केला. कुशीकचे जे गटार आसा ते पयलीं आमकां बांदून दिया म्हणटात. ते जो मेरेन बांदून दिना तो मेरेन आमी ह्या डांबरीकरणाक विरोध करतले. कित्याक कुशीक एक गार्डन आसा, मैदान आसा, त्या मैदाना वयली माती काडल्या आनी गटारान उडयल्ल्या कारणात ते गटार जे आसा ते चॉकअप जाला. सो पयलीं हे गटार नितळ करा आनी मागीर हॉट मिक्सिंग किंवा डांबरीकरण करा अशें त्या ग्रामस्थांचें म्हणणें आसा. तर अश्यो साबार ह्यो आमच्यो बातम्यो आयज तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरीश परब आमोणकर.
हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.